मॅडम सर इतलो पावस भरपूर पडटा आनी सत्तरी तालुक्यात जर फ्लडिंग सिच्युएशन जाल्यार तुमी कितें प्रिकॉशन्स इन्स्ट्रक्शन दिला? आता पहिली म्हणटा ते तांणी जे कितें घेवपाक जाय काल आतां पळयात डॅम ओव्हरफ्लो जाला. दोन दीस पयलीं चारय दारां उगडली डॅमाची. सो आमी प्रिकॉशनरी हे मेसेज घातिल्ली आमच्या सगळ्या लोकां खातीर की बाबा नदये मऱ्यान स्ट्रिम्सा मऱ्यान वॉटरफॉला कडेन वचचें न्हय पावस कमी जाय म्हणसर. आनी जे कितें स्टेप्स घेवपाक जाय झाडां क्लीन करपाची गटरां क्लीन करपाची ते सगळें काम चालू आसा फ्रॉम डिझास्टर मॅनेजमेंट. हाजे फुडें पावस कमी जातकच डिसिल्टिंगाचें काम आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा. तांणी सांगला ते हातान घेतले आनी आमची पळय जी वालवंती नदी आसा म्हादय नदी आसा ताजे डिसिल्टिंगाचें काम म्हाका दिसता रोखड्याचे रोखडे सुरू जातलें. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमी कडेन बीन तुमची कितें मिटींग जाल्ली? पयर हांव जेन्ना विशय काडिल्लो कॉलिंग अटेन्शन कित्याक रस्तो कोसळ्ळा म्हणून आमच्या वालवंतीच्या नदी जी एम्पँकमेंट आशिल्ली तो रस्तो कोसळ्ळा आनी ती न्यूजान आयिल्ली. प्लस तुमचेच प्रुडंट मिडियान न्यूज केल्ली चोला घाटारी रस्तो कोसळ्ळा. सो हाजे डिझास्टर मॅनेजमेंटान ते बॅरिकेड्स घालून तात्पुरते हें केलां. पण पावस कमी जायना फुडें नवे एम्पँकमेंट बांदतले, नवे रिटेनिंग वॉल्स बांदतले म्हणून प्रॉमिस केला.